नमस्कार, पुणे इलेक्शन एक्सप्रेस। विरोधी उमेदवार पैशाच्यो बॅगो घेऊन भोंवतात। शिरोड्या दीपकाचो सनसनाटी आरोप। मात लोकांनी आपली मतां विकची न्हय म्हण दीपकाचे मतदारांक आवाहन। ह्या भागात ज्यो अडीअडचणी आसा त्यो अडीअडचणी प्रत्येक अडीअडचण लोकांची सामाजिक गरज ही सगळी सोडोवपाचो प्रयत्न ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आनी मतदारांक घेवन करपाचें आश्वासन हांवें दिल्लें आसा आनी ते 3 वर्सां भितर मॅक्सिमम हांगच्यो अडचणी हांगचे जे प्रश्न आहात ते सुटावे हांव करतलो। कितें कारण आज जे राजकारण शिरोडा मतदारसंघाला चल्लां ते खूब लोकशाही खातीर धोकादायक आसा। आज ज्या पद्दतीन आमच्या लोकांक टार्गेट करता ते पळयल्यार सरकार आनी निवडणूक अधिकारी यांची हे असं काय दिसता। कारण आनी एक सांगूं सोदता हांव, जे राजकारणी गेले 30 वर्सां ह्या भागात आशिल्ले त्या राजकारणीक जनतेक वेटीक धरल्या आनी आजूय बी मतदारांक दिसता कोण तरी पैसे घेवन येतलो आनी आमी मतां मारतले आनी हे लोक आज बॅगां घेवन भोंवता। पैशाची बॅगां घेवन आमदार मंत्री हे खुले आम भोंवता आनी पैसे वाटपाचो प्रयत्न करता आनी आमी जे आयल्या शिरोडा मतदारसंघात ते बदलाव करपाक आयल्या। आमी पैसे वाटून मतां घेवपाक येवना, आमी लोकांक कन्विन्स करता। पैसे तुमी एकदां घेता आनी तुमची कामां तशीच उरता। फक्त मतदाना पुरते पैसे घेवं नाका आनी तो शिक्को मारूं नाका, कारण त्या खातीरूच हो मतदारसंघ आज इतलो फाटीं उरला। बाबी बाक्कारान मांद्रेच्या पालये वाठारांत आपलो प्रचार केलो। पालये गांव सदांच खंय काँग्रेसी बरोबर आनी ह्याय फावट लोक बाबीक मतां मारतले म्हण कार्यकर्त्यांक विश्वास। ह्या गांवांत अशे जे सुशिक्षीत आनी जे लोक आसत तांकां अत्यंत ह्या सत्ताधारी आसत बीजेपी पक्ष तेचेर खूब नाराजी आसा। ही नाराजी खरंच येत्या 23 तारखेक ती नाराजी बीजेपी वाटेन आसा। ती नाराजी सगळी आमच्या वाटेन बऱ्या मतान आमकां काँग्रेस पक्षाक मतां दितले। जी नाराजी सत्ता पक्षार आसा ती आमच्या वाटेन येतली सगळी जाण। अशी एक पालया तरी एक वातावरण आसा आनी चित्र आसा। इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा पूण तितकी मजल मारचो ना जितकी काँग्रेस पक्ष मारतलो। एक पालया हो गांव काँग्रेस पक्षाचो पयलींचो गांव। ज्या पक्षान आमचे काकान जो फावंडेशन घातला बाबा काकान, तेच फावंडेशनान काँग्रेस पक्ष पालयान बऱ्यापैकी मतां घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा आनी आमच्या बाबी बाक्कराचो विजय जातलो हो निश्चित आसा। एकंदरीत आता खूप दिवसांनी परत तिकीट मिळाल्यानंतर बाबी बाक्कराक फर्स्ट टाइम येता। त्याच्या आधी आम्ही जवळजवळ 40-50% आम्ही पालया घर अभियान आमचे कॅन्डिडेट बाबी बाक्कर आम्ही केल्लो आसा आनी आयज आता इथून आम्ही मदलावाडा, मानशी, निजलवाडा ते करीत आहात। थोडोसो कॅन्डिडेट ठरपाक लेट जालो, अगोदरच्या कॅन्डिडेटने अगोदरच ते गाव पूर्ण केल्ले आसत। त्यामुळे आता आमचो परत सध्या जे चालू आहा तो प्रचार परत लोकांक चाललेला आहा सध्या तिकडे बाकीच्या मतदारसंघात। पालया आता आम्ही आजपासून सबन गाव कंप्लीट करतलो। एकंदरीत गेल्या इलेक्शनाक जे काँग्रेसीक जे हांगा जो मतां पडलेली तशा पद्दतीचे वोटींग आसतलें की तेचे विशय वाडटलें अशें तुमकां दिसता? अशेंच जातलें तसोच रिस्पॉन्स आहा सध्या तरी हा त्या ठिकाणी। सुधीर कांदोळकराची म्हापशेच्या एकट्याकय वळख करून दिवपाची गरज ना। सुधीरान नगरसेवक म्हूण खूब काम केलां आनी हाज्याच बळार तो खंय निवडून येतलो। म्हापशान आमी प्रचार चालू केला सुधीरा खातीर। आयज खूब वर्सांनी आमकां एक सुधीर सारको बरो कॅन्डिडेट मेळ्ळा काँग्रेस पार्टीक। म्हाजो आव्हान आहा सगळ्या म्हापशेकारांक की तेंच्यांनी 23 तारखेक सगळे भायर सरून सुधीर कांदोळकराक निवडून हाडचो
की सुधीर हो एक कॅन्डिडेट असलो आहा की ताका इंट्रोड्यूस करपाची गरज ना म्हापशेकारांक. तेजें कार्य सगळ्या म्हापशेकारांक खबर आहा. तर म्हाजी मागणी आहा की येता ते 23 तारखेक सुधीर कांदोळकाराक म्हापशेच्यान निवडून हाडचो आनी नॉर्थांच्यान आमचो GPCC प्रेसिडेंट गिरीशाक भरपूर मतांनी निवडून हाडचो लोकांनी. म्हापश्यान आमी सुधीर कांदोळकार बरोबर प्रचाराक भायर सरलेली आसा. आमी पळयता गेली 25, 30, 40 वर्सां म्हापश्यान कांयच जाल्लें ना. प्रत्येक आमदार हांगासर आसा पळय तो डेप्युटी CM आमदार नगरसेवक हे सगळे जावन गेल्ले आसा. पूण म्हापश्यान हे येदे व्हडले दर्ज सुद्दां मेळून डेप्युटी कलेक्टराचें म्हापश्यान डेव्हलपमेंट जाल्लें ना. आयज सुधीर म्हणून सुधीरा बरोबर पळोवन सगळे पक्षाचे किंवा सगळे वोटर आयज सुधीराक साथ दितात. सुधीर ही तळागाळांनी सुधीराचें काम जाल्लें आसा. बारीक बारीक लोकां बरोबर ताचे संवाद आसा. गेली 25 वर्सां तो आपल्या वॉर्डान सतत निवडून येयल्लो आसा. घेऊया एक ब्रेक. कोणे कितें येवन सांगले तरी विश्वास दवरूं नाकात. काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकाराकच मतां मारात म्हण सिनियर राणीन प्रचार केलो. ह्या वेळार गिरीशय आशिल्लो. जे कितें विकासाची कामां करपाची आसात आनी फुडलींय जावंकूच जाय कामां, भुरग्या बाळाक नोकरी, काम, धंदो, शिक्षण हें जावंक जाय. तेच्या खातीर आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो. आज गिरीश चोडणकर हे आमचे अध्यक्ष हे इलेक्शनाक रावल्यात खासदारकी. कितें बारीक सारीक जे प्रश्न आसात जे आमच्या मतान ते आमकां हांगा कितें प्रश्न आसा ते आमी जबाबदार. पूण थंयसरले प्रश्न जे आसात काय ना ते दिल्ली सरकारान दिवंक जाय. ताका आमी एक बरो जबाबदार मनीस काडला फुडें, ते गिरीश चोडणकार. ते दिल्ली वयतले आनी तांकां आमी निवडून दिवंक जाय. आनी आमचे जे ज्वलंत जे प्रश्न आसात मोठे ते तुमकां आमकां सगळ्यांक गोंयाक आनी हांगा सगळ्यांक लागतात ते आमी थंय धाडूंक जाय. तेंच्या खातीर तांकां आमी धाडुया. हातीक मत दिवं तुमच्या कामा खातीर कितें आसलें बारीक सारीक कामां, मोठी कामां. आनी आज तुमी जाणात ही पयलींची परिस्थिती जाणटे जाणात. आतांचे भुरगे बाळांक सांगूंक जाय. नवे लोक येतले तुमकां वेगवेगळे सांगतले, पण तुमी हें पळयात की आयज जे जुने गुळणे, पणसुली, हणजुणे आसले ते आयज हांगा वेगळीच परिस्थिती आसा आनी ते जाणटी सगळीं जाणा. मॅनिफेस्टो तुमचे कडेन पावयतले आनी जो विकास देशाचो मुखार व्हरपाक जे काँग्रेसीन सदांच हेल्प केला त्या पक्षाक तुमी हात दियात. लोक बाकीचे येवन खुबश्यो बंडल मारतले, सगळे हें करतले. खरो जर कोण गोंयचो विकास पुरुश तो आमचो एक्चुअली राणे साहेब आसा. बाकीच्यांनी कितें हें केलें तें केलें, कोण म्हणटा पूल केले, एक पूल केलो म्हणून गोंयचो कंप्लीट विकास जायना. आतां साहेबान सांगलां मतदान 23 तारीख आसा आनी आमचे गिरीश बाबाचें चिन्ह आसा हात, काँग्रेस. तुमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज ना, कित्याक प्रत्येक फावट हांगा मोल्लें जें स्पेशल पंचायत आहा तितूर भरघोस मतदान जाता काँग्रेसीक. साहेबाच्या टायमान आमी कितकेदां पळयलां. आनी जरी लोकांनी आमच्या कितेंय उलयलें जाल्यार निमाणें कितें आपलें कर्तव्य आहा तें वेवस्थीत पार पाडटात. तुमकां आनी एक सांगपाचें गिरीश बाबाच्या बाबतीन, एक धडाडीचो मनीस अध्यक्ष काँग्रेसचो जालो, कितकेसो बदल घडोवन हाडलो काँग्रेसच्या हेच्या की नक्कीच आमी आमचो मनीस म्हणून डायरेक्ट वचून तेंचे कडेन मानूं शकता आनी ते नक्कीच करतले असो विश्वास आहा. जास्त करून सगळे जे हांगा यूथ आमचे भुरगे आहा तेंच्यांनी मातशें तांकां लागून काम करचें. सगळ्या लोकांक मातशें तुमी सांगा. सगळेच काय लोक हांगा अजून आयजूंक ना. म्हापशा प्रचाराक जो प्रतिसाद मेळ्ळो तो पळयत जाल्यार भरघोस मतांनी जिखून येतलो. BJP उमेदवार जोशुआ डिसूजाक विश्वास.
वॉर्ड नंबर 16चे नगरसेवक आयज आमच्या वॉर्डान भोंवता सगळ्या लोकांचो बरो सपोर्ट आमकां आनी अशेंच आसचें आमच्या वाटेन अशें मागता। आयज वॉर्ड नंबर 16 आसा आमी हे दुसऱ्या फावटी हांगा पावलेले आसा। हाजे पयलीं भोंवतना आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा। आतां सुद्दां भोंवल्या तेन्ना खरेंच बरो रिस्पॉन्स आयला। आमकां एक कॉन्फिडन्स येता, आतां इलेक्शन सोंपत येता, फक्त 1-2 दीस उरल्या, तेजे उपरांत फाल्यां 5 प्रचार बंद जातलो आनी आमकांय दिसता आमकां म्हापशाभर प्रचार केला ते प्रमाणे मतां बरी पडटली। NSUIच्या भुरग्यांनी गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी फ्लॅश मॉबा वरवीं गिरीश चोडणकाराचो प्रचार केलो। पळोवया पणजेचो फ्लॅश मॉब। जय किसान सिखलाया है, इंदिरा जी ने हरित क्रांति का पौधा लगाया है, राजीव जी ने 21वीं सदी में हमें पहुंचाया है। कांग्रेस के संग आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद। जा अपनी राख से तू जा तलाश में, परवाज़ परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो दिल को भी सताएगा, जितना मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में, क्योंकि अपना टाइम आएगा। लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकेची इलेक्शन एक्सप्रेस घेऊन परत मेळया। पळयत रावात प्रुडंट, फॉलो करात प्रुडंट।